Matadar Raja in association with Ameya, a dairy enterprises by Above Industries. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अमेया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज आणि पुरस्कृत केल्ली ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. मतदार राजा या कार्यावळी वरवीं आमी गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी भोंवता आनी थंयच्यो समस्या जाणून घेता. मतदारांच्यो ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो पुराय जाल्या ओ ना, तांचे सरकारा विशीं जावं विरोधी पक्षा विशीं कितें मत आसा तें आमी समजून घेता. आनी फुडल्या 5 वर्सांक आतां जी वेंचणूक जावपाची आसा 2017 वर्सा, त्या वेंचणुके खातीर ते आपल्या प्रतिनिधी कडल्यान कितें अपेक्षा बाळगितात, कितें ताजे कडसून काम जाल्लें जाय हे बद्दल आमी समजून घेता. तशेंच आमी सगळ्या मतदारां मदीं जागृताय करता की मतदानाचो हक्क वापरात म्हणून. आमी खुबश्या मतदारसंघांनी भोंवत आयल्यात. ही कार्यावळ तुमी पयले आसतली हाजे पयलीं. आज आमी पावल्या एका म्हत्वाच्या अशा मतदारसंघात जो आसा पणजे. पणजे ही गोंयची राजधानी शहर. हांगा पयलीं विधानसभेचो प्रकल्पूय आशिल्लो जो आतां पर्वरी वाठारांत व्हेला. ह्या राजधानी शहराक आनीक म्हत्व येता म्हणजे हांगाचो जो आमदार एक 4-5 फावटी निवडून आयिल्लो तो गोंयचो मुखेलमंत्री जालो आनी आयज तो सेंट्रलाक कॅबिनेट मिनिस्टर आसा. तर आमी आयज पणजे मतदारसंघान आयल्या. हांगा कांय मतदार जमल्यात. आमी जाणून घेवया तांचे कडल्यान कितें म्हणटा ते. पूण ताचे पयलीं थोडी हांव तुमकां म्हायती दिता. 2012 वर्सा पणजे शारांत 21,355 मतदार आशिल्ले आनी त्या वर्सा 16,763 मतदारांनी आपलो मतदानाचो हक्क वापरिल्लो. म्हळ्यार 78.50% लोकांनी मतदान केल्लें. भाजपाचो मनोहर पर्रीकार 11,086 मतां घेवन जिखून आयिल्लो आनी ताका 66.13% मतां पडिल्लीं. दुसरे सुवातेर उरिल्लो यतीन पारेख काँग्रेसीचो, ताका मेळिल्लीं 5,018 मतां आनी ताणें घेतिल्ली 29.93%. क्रिस्टोफर फोन्सेका, डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस आनी बलराम करीशेट्टी हे तीग हेर उमेदवार आशिल्ले, तांकां 500हून कमी मतां पडिल्लीं. मतांचो फरक आशिल्लो 6,068. आमी गोंय राज्य 1987 जातकूच 40 मतदारसंघ जाल्या उपरांत पणजेंतल्यो वेंचणुको पळयल्यार 1989 काँग्रेसीचो जे.बी. गोन्साल्वीस जिखिल्लो 3,983 मतां घेवन. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो पुष्पशील केरकार दुसरे सुवातेर उरिल्लो 2,915 मतां घेवन. तेन्ना मतांचो फरक आशिल्लो 1,068. 1989 काँग्रेस जिखिल्ली गोंय राज्य जातकूच तो तितलेच वर्साक मागीर उपरांत 94, 99, 2002, 2007, 2012 आनी 2015 जी पोट वेंचणूक जाल्ली त्या सगळ्या वेंचणुकांनी भाजपाचो आमदार निवडून आयिल्लो. 1994 मनोहर पर्रीकार 4,600 आनी केशव प्रभू काँग्रेसीचो 3,534. फरक आशिल्लो मतांचो 1,066. 1999 पर्रीकार जिखून आयलो 5,396 मतांनी. केशव प्रभू काँग्रेसीचो 2,647 मतां घेवन आशिल्लो. फरक आशिल्लो मतांचो 2,749. 2002 पर्रीकार 5,700 मतांनी आयलो फुडें जिखून. रमेश सिलीमखान काँग्रेसीचो 4,408 मतां मेळिल्लीं. फरक आशिल्लो मतांचो 1,292. 2007 वर्सा पर्रीकारान घेतली 6,004 मतां. दिनार तारकारान काँग्रेसीच्या घेतली 4,560 मतां. फरक आशिल्लो 1,444. 2012 वदळ सांगलां आनी जेन्ना पर्रीकाराक केंद्र सरकाराच्या मंत्रिमंडळान आस्पावीत केलो तेन्ना ताका राजिनामो दिवन हांगाच्यान वचचो पडलो आनी 2015 सिद्धार्थ कुंकळकार बीजेपीचो जिखून आयलो 9,989 मतां घेवन. सुरेंद्र फुर्तात काँग्रेसीचो 4,621 मतां घेवन दुसरे सुवातेर उरलो आनी मतांचो फरक आशिल्लो 5,368. तर आतां आमी जाणून घेवया आमच्या पणजेच्या मतदारां कडल्यान तांच्यो कितें अपेक्षा आसात, कितें समस्या आसात आनी ते कितें फुडलें विजन पळयतात ते. I am Rui Ferreira, an advocate by profession from Panjim, the third generation of Panjim resident, staying in a heritage house in the heart of the city, close to Immaculate Conception Church. आजून पासून कंजेशन जाता. कंजेशन कित्याक जाता? 2 5-स्टार हॉटेल येयले, ताका जोबर 100 रूम्स आसले, 200-300 कामदार आहा, ते हूंय दोतले तेमकां प्लॅनिंग ना. ते सगळे रस्त्यार तेमचे व्हेकल, कामदाराचे व्हेकल, टुरिस्ट व्हेकल, इन्क्रीज ऑफ ट्रॅफिक कंजेशन. बिल्डींग अजून
एक झोन आहा इगोर्जे फुडें तें कन्जर्वेशन झोन, मुजीगोर कन्जर्वेशन झोन, सिंगबाल कोम्युनिदाद बिल्डिंग कन्जर्वेशन झोन, तेजे फाटल्यान आहा ती कमर्शियल झोन. रस्तो 4 मिटर्स वीथ आनी बांदता 7 स्टोरी बिल्डिंग. एकेशन चलता, प्लॅनिंग अथॉरिटी कशें पास करता आनी ताका 4 मीटर वीथ रोड फ्रंटल एक्सेस आसून नेक्स्ट महालक्ष्मी रस्तो तो. बिफोर दॅट यू पास थ्रू द मॉस्क, मस्जिद वयता, मस्जिदाक लोक वयता, महालक्ष्मी टेम्पलाक लोक वयता, चर्चाक लोक वयता. थिंगा डिवोटीजाचें जावं महालक्ष्मी जावं मस्जिद जावं इगोर्जे फ्रॉम वन एंड एक सायडीन दुसरे सायडीन व्हेकल जाता. कित्याक एक फॅमिली एकटो एक गाडी घेवन येता नाजाल्यार स्कुटर हाडटा, पार्क जाता. तेमचेच डेवोस्पॉन्ड करता, तेमचे व्हेकलाक जागो पावना आनी एक 7 माडीचें बिल्डींग येता थिंगा. कशें जागो पावतलो? ए प्लॅनिंग ए इन्फ्रास्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट फॉर अलाउइंग बिल्डिंग्स. झोन करता तुमी, झोन चेंज करता, बरें आहा, कमर्शियल जाय, डेव्हलपमेंट जाय, बट ते रस्ते आहा ते ल्हान, ते खूंय जातले रस्ते, खूंय लोकांक जातले. देखून ते कंजेशन आजून चलता. दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम हे ट्रॅफिक कंजेशन केन्ना सॉल्व जावचें ना. एक मातशें तुमी ते बंद करपा जाय, प्लॅनिंग सारकें करपा जाय. बिल्डिंग्स थोडे तेंप एक म्हाका उगडास आहा, हायकोर्टान बॅन हाडले फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स. कित्याक कॉन्स्टंट पावर शटडावन जाताले, ओवरलोड जातालो आनी ब्रेकडावन जाताले. हायकोर्टान हें हाडलें, स्टे हाडली, सो मोठो पेटिशन हाडलें, मागीर तें रेग्युलरायज जालें. ते भाशेन आयज मागता सरकारा कडेन कोण निवडून येवं ते मातशें ते डेव्हलपमेंट खातीर तुम बिल्डिंगां इतलें दिवना. जायते रेजिडेंट्स आहा अराउंड द पेंजीम म्युनिसिपल गार्डन, ओल्ड हाऊसेस आर कन्वर्टेड इनटू शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स. हाऊस एक फॅमिली रावताले, 2 जाण 3 जाण, आतां शॉप जाले, गाडयो येता, गार्डनां समोर पळय. फॉर्च्युनेटली पेंजीम स्टील गॉट 7 गार्डन्स, 5चे गार्डन ते 7 गार्डन जाले. इतले बरें सिटी, गार्डन फील्ड सिटी, ट्री फील्ड सिटी. म्हणजे अजून म्हाका दूख दिसता, कित्याक ते झाडां वयता मोता आनी गार्डनां ते यूज जायना. कित्याक जागो मेळना लोकांक गार्डनां फुडें वचपाक, रेस्ट घेवपाक. मतदारान सांगलां आमकां आतां 25,000, म्हळ्यार फ्लोटींग पॉप्युलेशन आमचो 1 लाख ट्युरिस्टाचो आनी दुसरे ऑफिसां जायते ऑफिसीस बांदलेले आहा, बिल्डिंग्स येयले आनी लोड येता मांडोवी ब्रिजान भितर सरतना. कित्याक पाट्यार व्हडल्यो बिल्डिंग आहा, तो सगलो लोड पणजेकारांक मार जाता. भितर येता, भायर सरता तेन्ना पणजेन तो मार खाता. कित्याक पाट्यान व्हडल्यो बिल्डिंग, व्हडल्यो ऑफिसीस. अर्द वर वता आमकां सिटीन भायर सरपाक आनी अर्द वर येता भितर सरपाक. हें मागता कोण मतदार निवडून येवं, मातशें तें सारकें प्लॅनिंग करा आनी चिंता, कित्याक कंजेशन रिलीज जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर मस्ट मॅच डेव्हलपमेंट. ॲडव्होकेट रुई परेरान थोड्याच शब्दांनी सुंदर रितीन दाखोवन दिलां की पणजेन कंजेशन जाता, म्हणजे गाडयो चड जाल्या आनी लोकूय चड जाल्या. आनी ताची कारणां ताणें बरे भशेन सांगल्या. 2 5 स्टार हॉटेलां आयलीं, देवूळ आसा व्हडलें, मशीद आसा, थंय इंगर्ज आसा. इल्ल्याशा कुडक्याक इतले लोक प्रार्थना करपाक जमतात, इतले लोक नोकऱ्याक धंदा निमतान येतात. आनी त्याच परिस्थितीन हांगा 7-7 मजली इमारतींक परवाने दितात, बांदकामांक परवाने दितात. आनी त्या खातीर हे पणजे शाराचेर एकदम लोड आयला अशें तांचें म्हणणें. आनी ते फुडल्या प्रतिनिधीन हाजेर कितें तरी वेवस्था करची अशी तांची मागणी. म्हजें नांव समीर शिरोडकर, हांव गोल्ड स्मीथ. हांवें मळ्यान पळयलां, मळ्यान लोक ज्या जाग्यार रावता त्या जाग्यार आतां 25 वर्सां जालीं, अजुनूय तेंच्या घरांनी उदक भरता आनी गव्हर्मेंट कांयच करिना 25 वर्सांक. आमकां अशें दिशिल्लें की आतां BJP गव्हर्मेंट आयलो कितें तरी करतलो, म्हळ्यार प्रत्येक घरांनी इतकें उदक भरता लोकांक न्हिदूंक मेळना. सकाळ फुडें स्कुलांत भुरगीं वयता, बायलां कामाक वयता. तुमी विचार करून पळयात, समज जर घरान एक फूट उदक जाल्यार भायर कितकें उदक आसतलें, तेंच्यांनी कसो वयपाचो? सरकार कित्याक लक्ष दिना? एक बारीकशी गजाल आसा, ह्या गजालीचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. आनी जो सरकारान निवडून येता ताणें ह्या 5 वर्सांक तेंचें काम पयलें करून काडपाक जाय. आमी खुबदां पळयता पावसाचे थैमान जालें म्हणटात. चडशे आसामाक, ओरिसाक आनी बिहाराक हे हुंवार येतात आनी गांवाचे गांव बुडून वतात. लाखांनी लोक विस्थापीत जातात, तांकां दुसरे कडेन हालोवचें पडटा. समीर शिरोडकरान आपल्या मळ्यांतलें दुख्ख लोकां फुडल्यान हाडलां. तो म्हणटा प्रत्येक पावसाक जीं घरां ग्रावंड लेवलार आसा त्या सगळ्या घरांनी उदक भरता. आसाम
ओरिसा जावं बिहार जाता ती परिस्थिती थंय जायना आसतली, पूण जेन्ना घरान एक उदक भरून सगळो तांचो संसार उद्ध्वस्त जाल्ल्या भशेन जाता तेन्ना ते परिस्थितीत तांच्यांनी एक अनुभव घेतलो अशें तांच्यांनी दाखोवन दिलां. सरकारान जावं येता त्या नव्या प्रतिनिधीन हाजेर कितें तरी पावल उखलचें अशी ताची मागणी. हांव मुक्तामाला फोंडवेकर रायबंदचे आनी मळ्यांचे चली. हांवूय मळ्यान रावून आयलां आनी हो मळ्यान एक मला लेक म्हणून एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो ब्युटिफिकेशन पणजेचें ब्युटिफिकेशन करतले ह्या कारणान तो हातीन घेतिल्लो, पण ताचेर अजून दुर्लक्ष केल्लें वता आनी तातूंत कितें तो ब्युटिफिकेशनूय जायना आनी थंय सगळेच ते जो आमचे पणजेकारांचो जो टॅक्साचे पयसो गोवोरमेंटान यूज करून थंय कितें तरी करपाक फुडें प्रकल्प केल्लो तो आजून कित्याक हाताळ्ळो वचूना. इतलीं वर्सां हो बीजेपीचोच कॅन्डिडेट निवडून येता आनी बीजेपीच्याच कॅन्डिडेटान तो प्रकल्प हातीन घेवन ताणें तो फुडें काडिल्लो आनी त्या खातीर ह्या लोकांचे कितें तरी ते पावसान उदक भरप थंय साचप हे थंय त्या ह्या कारणां खातीर जाता. सो येता त्या प्रतिनिधीन ताचें लक्ष घेवचें आनी थंय ते उदक साचचें ना आनी ते मल्ला लेकाचो ब्युटिफिकेशन जावचो अशें म्हजें एक मागणें आसा. प्लस हांव आतां सद्या रायबंद्रा रावतां. रायबंद्राचे लोक आसा तांकां पणजेच्या भशेनूच सगळ्यांक ट्रिटमेंट आसा, पणजेच्या भशेनूच टॅक्स फारीक करता, पण ते पणजेची सिटीचो पार्ट कसो दिसना, तो एक सादारण गांव कसो दिसता. तो गांव कसो जावचो न्ही, थंय कितें एक बारीकसो मार्केट प्रकल्प लोकां खातीर करचो, थंयच्या लोकां खातीर कितें तरी एक हेल्थ बारीकशे प्रायमरी हेल्थ ओपन करचे, थंयच्या लोकां खातीर एक ग्रावंड आसा, तांचो ग्रावंडाचो इश्यू जवळ जवळ 30 वर्सां जाले. लोक थंय ग्रावंड म्हणून हे करता. आयल्ल्या मनशाक सांगता आमकां एक ग्रावंड दिया, आमचो ग्रावंड आसा तोच आमकां डेवलप करून दिया. तो ग्रावंडाचो तुमी लोकांक भुरग्यां खातीर आमच्या रायबंदच्या भुरग्यां खातीर तुमी तो ग्रावंड करून दीत जाल्यार एक बरेंचें बरें हें जातलें. कित्याक लोकांक एक आशेन आयिल्ले कॅन्डिडेटाक ते म्हणटा एक आशेन पळयता की अंदू ह्या फावटी तरी आमचो ग्रावंड जातलो न्ही. सो येता त्या 5 वर्सान हांव तो ग्रावंड जाल्लो पळोवंक सोदता. तो मला तुवें ओदोळ एक दाखोवन दिलें की सरकारान तळ्याचे येवजण केली ब्युटिफिकेशन मळ्यांतली, तेजेर पयसो खूब खर्च केलो पूण ते पूर्ण जावना हें आमकां दाखयलें तुवें. पूण ताजो जावना हाजो वायट आनीक कितें परिणाम जाता शहराचेर म्हणजे जे थंय जे ब्युटिफिकेशन करपाक ते हे केल्ले न्ही की ते टनल्स आसा ते मांडोवींचे हेका वताले ते सगळे ते ब्लॉक जावन पडले आनी ते उदक आडवता आनी ते सगळे पावस पडल्या कारणान ते घरांनी येता कित्याक वाट ना न्ही ताका फुडें वचपाक. तो एक हे जाला आनी त्या खातीर ते हे जाला. मुक्तामाला फोंडवेकार हे मूळ मळ्यांतले लग्न जावन रायबंद्रा रावता. ताणें दोनूय कडच्यो परिस्थिती मातश्यो फुडल्या हाडून आमकां दाखयल्या. मुख्य म्हणजे 5 टर्म जाले पणजे प्रतिनिधी आसा तो भाजपानूच फुडाकार घेवन मळ्यांतल्या तळ्याचें ब्युटिफिकेशन म्हणजे सोबितीकरण करपाच्या कामाक खूब पयसो खर्च केलो पूण तें काम पूर्णत्वाक व्हरूंक ना. आमचो लोकांचो टॅक्साचो घेतिल्लो पयसो सरकारान वाट लायल्या अशें ताचें म्हणणें. ताचे भायर त्या कामाक जे कितें फाटें घाल्ले उदक वचपा खातीर जी वाट केल्ली ती सगळी आडोवन दवरिल्ल्या कारणान पावसाच्या दिसांनी मळ्यान उदक भरता त्या खातीरूच एक जावं येता कारण ते लोकांच्या घरांनी वता. हांव इजिल्ला सपेको पणजेन रावता. पणजे एक आमची एक ल्हान सिटी आनी पणजे कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणजे म्हाका दिसता चड फोकस आसपाक जाय आसलो तो कांयच ना. आनी डेवलपमेंट म्हटल्यार दिसलेलें फक्त फर्स्ट इफी जालें तेन्ना तें जाल्यार तेजो बरो व्हडलो कॉस्ट जाल्लो. आतां मळ्यांतलो इशू उलयला हांव आनीक एक ताका एड करूंक सोदतां. मळ्यान एक मार्केट म्हूण बांदलेलें तें आजुनूय तेच परिस्थितीन आहा. म्हाका दिसना कोणेच फुडाकार घालून तें फुडें करून तें डेवलप करून तें मार्केट तशें ती बिल्डींग तशीच उडयलेली आसा. मागीर दुसरें म्हणल्यार रू दे ओरें क्रीक ती ब्युटिफिकेशन करपाक सरकारान थोडीशी चालू केल्ली पूण आतां तें बंद दवरलां. तें कारण सरकार जाणा आसतलो.
आनी तर हाय टायड टायमार ते वाटेन उबे रावत जाल्यार सगळे प्लास्टीक पेपर कप्स प्लास्टीक प्लेट्स चिप्स पॅकेट सगळे तेजे पॅकेट्साचे ते वाटेन येता. आतां पळोवंक गेल्यार ते ज्यो बोटी ज्यो आमच्यो ट्युरिस्टांक लागून वयता तेजेर कांयच कंट्रोल दवरिना सरकार. आनी मेन म्हटल्यार तेणी तो डस्टबीन दवरले आनी लोकांक सांगलें की डस्टबिनान ते कचरो दवरचो म्हणून जाल्यार सोल्युशन जातलें. कित्याक आतां आमची मांदोवी रिवर इतलें पोल्यूट जालां बिकॉज ऑफ कजिनो ह्यो बोटींक लागून सरकारान थोडें लक्ष दवरचें त्या हेजेर. दुसरें म्हणून रुई बाबान आमच्या गार्डनाचो इशू काडलेलो. हांव पळयतां एक 3-4 वर्सां जालीं ते गार्डन ऑपोजीट गीता बेकरी ते अंडर MP स्किमाचे अंडर ते गार्डन सुरू केलेलें. पूण आतां ते गार्डनाची परिस्थिती पळयत जाल्यार इट लुक्स लायक अ ग्रेवयार्ड. खऱ्यांनी म्हटल्यार तो गार्डन दिसना, तो स्ट्रक्चर बांदला तो ग्रेवयार्ड. हांवें स्वता MP कडेन सुद्दां विचारलेलें आनी सांगलेलें तुजे स्किमी अंडर युअर स्कीम यू आर हॅविंग अ प्रोजेक्ट सी दॅट इट सीज द लायट ऑफ द डे. कित्याक फंड्स येयलेले आहा सगळे हांव नको कित्याक लागून तें होल्ड केलां पळय तें. आनीक एक इशू इज द रोड कारण दॅट हायवे रोड कितलीं वर्सां जालीं तो बंद आहा काम करता. आनी दॅट ब्रीज ओवरहेड ब्रीज इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी. सरकारान कितें लक्ष दवरून तेजेर कितें घेवचें म्हूण हांव म्हाजी मागणी आसा. सापेको बायन खंत उक्तायल्या की एक राजधानी शहर आसून सुद्दां पणजेन जाय तशी उदरगत जाली ना, ताजेर लक्ष केंद्रीत जालें ना, फोकस केलो ना उदरगतीचेर. फक्त पयल्या इफीक हांगा उदरगत जाल्या ती दिश्टी पडटा आनी मागीर कांयच ना अशें ताचें म्हणणें. 2-3 उलोवप्यांनी मळ्यांतलींच प्रकरणां फुडें हाडलीं. ताका ताणें साथ दितना उलोवन दाखयलें की मळ्यान आनी एक प्रकल्प आयल्लो जो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणून केल्लो, पूण ती बिल्डींग येदी व्हडली बांदल्या ती तशीच पडून आसा. सरकारी पयशांचो अपयोग जाता अशें ताचें म्हणणें. आनी एडवोकेट रुई फरेरान एक अभिमानान गजाल सांगलेली आमचें पणजे शार इल्लेशें पूण थंय 7 गार्डनां आसा. पूण सापेको बाय म्हणटा की ते एक गार्डन जें गीता बेकरी फुडल्यान आसा ताजी परिस्थिती स्मशान भुमी भशेन जाल्या. ताजे कडेन सरकारान लक्ष दिवचें. खासदारान जो आपलो निधींतलो पयसो वापरला तो कसो खर्च केला ताजें स्पश्टीकरण ते मागता. सदानंद वांयगणकर सोशल एक्टिविस्ट. 1989 उपरांत जितली इलेक्शनां जाली तेन्ना पणजेन खंयच्या तरी एकाच पार्टीक लोकांनी निवडून दिली. पूण आतां पयले जर त्या लोकां खातीर जर मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट म्हणटना ह्या लोकां वांगडा सुद्दां जे लोक आशिल्ले तेन्ना कार्यकर्ते आसले त्या 25 वर्सां खातीर त्या लोकां खातीर कितेंच असो एक सुद्दां प्रोजेक्ट येवंक ना. त्या लोकांक खंय तरी सांबाळून घेवन एक बरो स्टेटस दितले मेळटले अशें त्या लोकांक म्हणजे तेन्ना ते यंग्स भुरगे आसतले तांकां अजून कितेंच मेळोंक ना. आनी हे गरज आसा कसो तरी असो एक प्रोजेक्ट एखादो येवन ज्या हेतून ह्या लोकांचे खंय तरी फुडार बरो जातलो म्हणून. 25 वर्सां पयलीं अशें आश्वासन दिल्लेलें की बोगदवाग सारकी जी एरिया आसा त्या एरियेन खंय तरी हावजींग प्रोजेक्ट येतलो म्हणून. आनी ताका सांगलेलें कितें तरी कोणी तरी लक्ष घालप आनी पळोवप म्हणून. पूण अजून पर्यंत तो प्रोजेक्ट तसोच आसा आनी डे बाय डे वर्स जायत आहा प्रोसिजर. कित्याक पॉप्युलेशन थंय वाडत आसा आनी एक सोशल खुबसो एक प्रॉब्लमूच जावन पडला. सेम केस वीथ बान एरिया मळा एरिया. दुसरें अशें जालां की ह्या भागान अशें पळयतना अशें दिसता की सोशल जो आमचो लोकप्रतिनिधी जाय तेचो कंट्रोल कितलो आसपाक जाय हो एक इशू आसा. हांगासर आमच्या आल्तीन भागान अशें जालें की PWD ऑफिसरांनी तांकां नोटीस दिनासतना कांय घरां मोडून उडयलीं आनी कांय घरां मोडून उडोवन जेन्ना ह्युमन रायट्सा लागीं गेले तेन्ना ती घरां खंय तरी थांबले ते सगळे मोडप. हेचो अर्थ एक लोकप्रतिनिधी असो जाय की खंयच्या तरी एका फॅक्टरा खातीर कोणी निवडून दिता असो नाका, तर तो असो जाय जेचे कडेन स्ट्रॉंग वील पावर जाय आनी तेन्नाच कितें तरी पणजेची खरी उदरगत जातली. दुसरो इशू आमचो मेन म्हणजे कॅसिनोज. एकदां अशें काडलेलें की सोशल इवील म्हणून पणजेंतले आमचे इतले लोक भायर सरलेले. आज ते लोक खंय गेल्यात, आयज कोणूच लोक ते भायर सरनात. हेचो अर्थ सोशल इवील नो मोर सोशल इवील कॅसिनोज तर आसा, पूण ताका खंय तरी एक स्ट्रॉंग वील पावर जाय. जशें आमी मायनींग बेल्ट येदो व्हडलो बेल्टान मायनींग बेल्टान आमी अशें केलें की
खंय तरी तांकां एक कॉम्पेन्सेशन दिलें. आतां कोणाक दिलें? ऑलरेडी इल्लिगल बिझनस, तोय बी इल्लिगल, होय बी इल्लिगल बिझनस आसलो तसो, एथिकल बिझनस ना, तरी तांकां जर आमी कॉम्पेन्सेशन दिवं शकता जाल्यार हांगा कितें म्हणटात, जर कॅसिनो बंद केले जाल्यार इतले भुरगे बेकार पडटले. जर ट्रकवाल्या सारक्या लोकांक जर आमी कॉम्पेन्सेशन दिता जाल्यार ह्या युथांक दुसरें कितें काम मेळ्ळें जाल्यार कॉम्पेन्सेशन कित्याक घेवंक शकना आनी हे बंद जावंक शकना? कित्याक केन्ना तरी ह्याच कॅसिनो खातीर एकदां फाटल्या दिसांनी रिपोर्ट येयल्लो की ई कॉलाय वाडला म्हणून मांडवीच्या रिवरान. आतां तो कितें कमी जाला आसतलो, तो वाडला आसतलो. ऑटोमॅटिकली त्या हितून फिशीस आसता. लोकांच्या हेल्था वांगडा आमी खेळटात म्हणून हांगासर असो कॅन्डिडेट लोकप्रतिनिधी जाय ह्या मतदारसंघाक की येस स्ट्रॉंग वील पॉवर आसलेलो आनी तेन्नाच कितें तरी खरी उदरगत जातली ह्या मतदारसंघाची. समाज वावुरपी सदानंद वांयगणकार हाणें एक बरो मुद्दो उपस्थित केला की मायनिंग बेकायदेशीर म्हूण बंद उडयल्लें, पूण पिडीत मायनिंगाच्या लोकांक म्हणजे मायनिंग अफेक्टेड लोकांक सरकारान कंपन्सेशन दिला, मोबदलो दिला. आनी आज जेन्ना कसिनो नाका म्हणून सांगून सोशल इवील ते म्हणून सांगून बोवाळ मारपी हेच मनीस आयज खंय गेल्यात काय विचारतना तांकां कंपन्सेशन कशें दितले, ते बंद पडले जाल्यार लोक रस्त्यार येतले. लोकांक जे नोकरी आसा, भितर काम जे करता, जांकां कितें भितर येणावळ आसा ती सगळी बंद जातली अशें सांगून हे ताणें तो एक फरक दाखयला दोनांय मदलो. जर मायनिंग बेकायदेशीर आसून तुमी कंपन्सेशन दिवंक शकता जाल्यार हांगा काजिनो तांची मुदत सोंपतकूच ते बंद करून जे कोण रस्त्यार येतले कामा खातीर काम नाशिल्ल्यान तांकां मोबदलो कित्याक दिवंक शकना अशें ताचें म्हणणें. आनी ताचें मागणें आसा की पणजेन एक स्ट्रॉंग वील पॉवर आशिल्लो प्रतिनिधी जाय म्हणून. नमस्कार, हांव देविदास शंकर आमोणकर, कलाकार म्हणून ओळख आसा म्हाजी, पण त्या बरोबर हांव एक जागृत नागरीक. म्हणजे जेन्ना जेन्ना कितें दिसता की बाबा हें म्हणजे चुकीचे कितें तरी निर्णय घेतले वयता, जावं ते राजकारणी जावं ते समाजाक दोश दिवपी, त्या वेळार हांव उलोवपाचो प्रयत्न करतां. खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमचें गोंय खूब ल्हान पूण जग व्यापून उरलां. सगळ्या जगाक गोंय हें एक आवडीचें ठिकाण. लोक हांगासर येता आनी तेजी राजधानी ही पणजे. मागीर पणजे कितली सुंदर आसपा जाय. वास्तविकता पणजेक एक नैसर्गीक सौंदर्य आसा, ताका धरून आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार पणजे आमची सुंदर दिसता. तेज्या खातीर विशेश कांय करपाची गरज अजून पर्यंत पडोंक ना. तर त्या भायर वचोन म्हणजे हांव आतां जेन्ना देशान भोंवता, अनेक ठिकाणी कॅपिटल सिटीज आसा, त्यो कॅपिटल सिटीज ज्यो आसा त्यो पळयतकूच दिसता की बाबा दीस इज अ कॅपिटल. सो गोंयाक कॅपिटल सिटी म्हणून आनी गोंय सारक्या इतल्या प्रगत राज्याची जर कॅपिटल सिटी म्हणून ती डेव्हलप करपा जाय जाल्यार तशा प्रकारचें डेव्हलपमेंट म्हाका तरी दिसता गेली 25 वर्सां तशें कांय जावंकूच ना, विशेष कांय जावना. कित्याक प्रत्येक इलेक्शनाच्या टायमार मॅनिफेस्टोन येता सांतिनेज नाला, मळा क्रीक, अन्य कांय विशय, हे सगळे विशय दर 5 वर्सांनी येता, मॅनिफेस्टोन येता आनी मागीर गायब जाता. कितलीं वर्सां जालीं सांतिनेज नाल्याचेर आमी चर्चा करतले, कितलीं वर्सां जालीं मळा क्रिकाचेर आमी चर्चा करतले. त्या फुडलो जर सगळ्यान व्हडलो हें जर जाता म्हणजे प्रॉब्लेम जो जाता पणजेन तो म्हणजे ट्राफीक प्रॉब्लेम. पणजेंतलो ट्राफीक प्रॉब्लेम वदळच्यान आमचे जे वक्ते आसा तेंच्यांनी उलयले ह्या विशयाचेर. पूण म्हाका दिसता पणजेचो ट्राफीक प्रॉब्लेम जो आसा पळय हो सॉल्व जावपाक तशें पळोवंक जाल्यार इजी सोल्युशन काडूं येतालें आनी ते ह्या सरकाराक शक्य जातालें. माननीय मुख्यमंत्री जो पयलींचो आशिल्लो, आयज रक्षा मंत्री आसा, ताका हें इजिली शक्य जातलें. तिसरो पूल जर इतल्या खर्चान तो बांदूंक शकता पणजेचेर जाल्यार पणजेचो हो बारीक बारीक गोश्टींचो डेव्हलपमेंट तो इजिली करूंक शकतालो. ते कित्याक जायना तर म्हाका तरी अशें दिसता की राजकीय इच्छा शक्ती कमी आसा, पॉलिटिकल वील कमी आसा तांकां ती करपाची इच्छा ना. जर करपाची इच्छा आसलेली जाल्यार हें सहज शक्य आसा. सांगपाचें म्हणल्यार ट्राफिकाचो जर प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतलो जाल्यार ट्राफीक कित्याक जाता. सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां जीं आसा हीं पणजेन आसा. सो सगळो म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसान कितेंय काम आसलें नॉर्थाचे खंयच्याय एरियेंतल्यान जावं सावथाचे खंयच्या एरियेंतल्यान तांकां जर येवं जाय जाल्यार तांकां पणजेन एंटर जावं जाय. ते येतले ते चलत येवचे ना, ते व्हेहिकलूच घेवन येतले. सो सगळीं व्हेहिकलां ही पणजेन एंटर जाता आनी ताका लागून ट्युरिस्टांक लागून पणजेन गर्दी जायना. गर्दी पणजेन जाता ह्या लोकां खातीर. ते येयले मागीर ते बाजारान वयतले, ते हें करतले, सगळ्यो गजाली थंयसर हें जाता. तर समजा मोदीजींची सभा ज्या ठिकाणी जाल्ली थंय एक मोठे जर गव्हर्मेंट ऑफिसा खातीर एक मोठी वास्तू जर उबी केली
आणि सगळे म्हणजे जे पणजेन येवपी जर लोक आसा हे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाचे जाले तर ते थंयसर वचपाक लागले आनी तेंचे व्हेहिकलां थंय पार्क जातली ते भायल्या भायर आपलें काम करतले वयतले पणजेंतली गर्दी कमी जावं येता सो दीस कूड बी अ सोल्युशन म्हणजे पणजेच्या ट्राफीक प्रॉब्लेमा खातीर आनी हे जे मळा क्रीक आनी हे आसा हे बारीक गजाली खरें सांगपाचें म्हणल्यार जर तिसरो येदो व्हडलो पूल इतलो करोडांचो पूल आमी जर बांदूंक शकता जाल्यार ह्यो गजाली पिनट्स कश्यो आमी सॉल्व करूंक शकता वदळ मळा क्रिकाचो जो विशय येयलो थंय बऱ्यापैकी बोटींग जावं येता तितून सौंदर्य वाडूं येता पणजेंतलें जाल्यार थंयसर एक मार्केट आसा मळ्यांतले लोक जे आसा हांकां परत पणजे बाजारांत वचून काय मार्केटींग करपाची गरज ना तांकां थंय मेळटले बारीक बारीक गजाली आसा तांकां ऑल द वे थंयसर परत पणजेंतलें कंजेशन ताका लागून कमी जावंक शकता हांव पळयतां बरेचशे वदळ जशें ह्या बायन सांगलें की तें खरें ग्रेवयार्ड कशें दिसता म्हणून खरी गजाल ती गीता बेकरीच्या मुखारचें जें हें आसा तें गार्डन आसा तें त्याच बरोबर सगळे लोक जे गोंयांत येता पळय ट्युरिस्ट जावं कोण जितले जाण आमची चर्च पळोवपाक वयता थंय चर्चीच्या समोर एक कामत हॉटेलाच्या समोर एक चौकोन आसा जंय आमलेट पाव बीन विकतात बाबू तर तो चौकोन जो आसा पळय त्या चौकोनाक कितलींशींच वर्सां तसोच आसा तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा तेजेर म्युनिसिपालिटीचें लक्ष वचना तेजेर आमच्या आमदाराचें लक्ष वचना तेजेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें लक्ष वचना कित्या खातीर ह्यो बारीक गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो इजिली सॉर्ट आवट करूं येता सो जो कोणी म्हणून आमदार येतलो तेणी ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत दवरच्यो आनी गोंय ही जगांतली जर इतली सुंदर अशी म्हणून एक राज्य म्हणून पळयलें वयता जाल्यार गोंयची राजधानी जी आसा ही कितली सुंदर आसपाक जाय म्हणजे आमी सगळ्यो जर आमच्यो स्टेटी पळयल्यो जाल्यार त्यो राजधानी पळया आनी गोंयची राजधानी पळया वी आर नॉट डेव्हलप्ड जागृत नागरीक ह्या एका जबाबदारेन देविदास आमोणकारान खत उक्तायल्या की फाटलीं 25 वर्सां मॅनिफेस्टो येता पूण मॅनिफेस्टोन जी वचनां दितात जे करतले म्हूण सांगतात ते एकूय काम पूर्ण करिनात प्रत्येक फावटी सांतिनेज नाला आनी मळा क्रीक हे 2 मुद्दे प्रत्येक टर्माक प्रत्येक इलेक्शनाच्या वेळार मॅनिफेस्टोन घालतात पूण ताचे बद्दल अजून कांयच काम जावंक ना अशी ताणें दुख्ख परगटायलां ताच्या मता प्रमाणे फाटलीं 25 वर्सां हांगा एकाच पक्षाचो प्रतिनिधी आसून लेगीत तांचे कडेन राजकीय इच्छा शक्ती नाशिल्ल्यान ही कामां जायना अशें ताचें म्हणणें ट्रॅफिक सोल्युशनाचेर ताणें आपले थोडे पर्याय सुचयल्यात मागीर आमकां जर वेळ मेळ्ळो जाल्यार ताचेर आमी भासाभास करुया